बुधवारा माडेल थिये जाल्ल्या अपघातान दोनूय मोटारींचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाले। दोनूय मोटारींचे चालक मात बरे भाशेन वाटावले। हो अपघात दनपारां 3:30 वरांच्या सुमाराक माडेल थिये गृहनिर्माण वसणुकेंत वचपी रस्त्या मुखार जालो। जवाहर देसाय हांची स्विफ्ट मोटार घेवन म्हापशेच्यान सांखळे वटेन वयतालो जाल्यार स्कॉर्पियो जीप थियेच्यान म्हापशा वटेन वयताली। माडेलांत रस्त्याचो दुभाजक सोंपता थंय स्विफ्ट मोटार निसरली आनी मोटार चालकाचो गाडयेवयलो ताबो गेलो आनी मुखावयल्या येवपी स्कॉर्पियोचेर वचून नेटान आपटली। ह्या अपघातान स्विफ्ट मोटारीच्या फुडल्या भागाचो चुरो जालो जाल्यार स्कॉर्पियो जीपीच्या चालका वटेनच्या दाराचे लुकसाण जाले। अपघाताची म्हायती मेळटाच कोलवाळे पुलीस घडणुकेचे सुवातेर पावले। पुलीस हवालदार रुपेश कोरगांवकरान पंचनामो केलो आनी दोनूय वाहनां रस्त्याचे कुशीक काडली।